नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज ही आमी खाशेले हिडोन करतात एका खास गेस्टा बरोबर, जांची ह्या लोकसभा वेंचणुकेंतली भुमिका कितें, कित्याक आनी ते उघडपणान कोणाक तेंको जाहीर करतात काय ना हाची म्हाका दिसता खूब जाणां उमळशीक आसतली. आमचे बरोबर स्टुडियो भितर आज आसात उत्पल बाब पर्रीकार. उत्पल बाब, वेलकम. नमस्कार. हो प्रश्न म्हाका हांवें केन्ना चिंतलें नाशिल्लें की मनोहर बाब पर्रीकाराच्या पुताक विचारचो पडटलो हय की तुम्ही कोणाक सपोर्ट करतात का म्हणून ह्या वेंचणुके भितर. पण आज ती परिस्थिती आसा आणि वीच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग की आज आमी हे हेड ऑन करतात आणि ह्या प्रश्नान ह्या इंटरव्यूची सुरवात करतात. सो ताजेरच सांगात म्हाका तुमची ह्या वेंचणुकेंतली भुमिका कितें. ना, सगळ्यांक पयलीं हांव सगळ्यांक नमस्कार करता. ही हांवें भुमिका खरें म्हटल्यार खुबदां सांगल्या. जेन्ना हांव इलेक्शन लढलो तेन्ना हांवें म्हटिल्लें हांव पणजे खातीर लडटां म्हणून. आनी एक नुस्तें उदकांतल्यान भायर उडयल्या भशेन जशें फिलींग येता अशें फिलींग येवन सुद्दां हांवें तें स्टेप घेतिल्लें. पण त्या वेळार सुद्दां आनी आजूय हांवें क्लियरली सांगलां की पणजे खातीर हांव 2022 लढलो, पण आज देशा खातीर हांव 2014 खंय आशिल्लो थंयच आसा. सो म्हजी भुमिका हांवें पयलींय स्पश्ट केल्या. जाणी म्हाका सपोर्ट केला तांकांय ती खबर आशिल्ली अशी म्हजी अपेक्षा आसाच. गोंयकारांकूय अंदाज आसतलो. पण म्हजी ही भुमिका हांव खंय आसा हाच्या पेक्षा तुवें म्हाका हांव कित्याक थंय आसा हे विचारलेलें चड इम्पॉर्टंट. खंय आसा हें कळ्ळें की मागीर कित्याक खंय आसा हो ऑब्वियस फॉलो अप थंयच जातलो. आसा 2014तल्यान किंवा ताच्या पयलींच्यान आमी खंय आशिल्ले. तुम्ही आज सांगतात लोकांक की कमळाचेरच बटन दामात म्हणून. हय, आनी ताचे क्लियर रिजन्स आसा. हय, सांगात. एक म्हणजे वी आर एट अ इन्फ्लेक्शन पॉयंट. हे इलेक्शन बेटे खंयचेंय इलेक्शन जावं ना. एक देशाचें इलेक्शन आसलें तरी सुद्दां वेगळे वेगळे मुद्दे हांवें जर पळयले. आतां फाटलीं 5 वर्सां सगळ्यान व्हडलो इशू गोंयांत कितें लोकांक कितें हें जाला आसतलो तूं सांगल्यार एक कोवीड म्हणून येवन गेलें. पणजेन एक फॅमिली आसा, त्या फॅमिलींतली 3 दीस म्हणजे 15 दिसां भितर 3 लोक भायर पडले. ती ताची ल्हान 2 भुरग्यां. आतां केन्नाय म्हाका पणजे मेळ्ळ्या उत्पल मामा म्हणून म्हजे नॉट रिलेटेड टू मी, उत्पल मामा म्हणून म्हजे कडेन येतात. सो तेन्ना खंय तरी म्हज्याच काळजान कितें तरी फिलींग येता. सो आमी फक्त इन्सुलर जावन उपकारना. अनेक भायले जे विशय आसा जे देशाचे किंवा इवन आंतरराष्ट्रीय विशय आमचेर केन्ना कशे आमकां इम्पॅक्ट करतले हे आमकां विचार करचो पडटलो. आज मिडल इस्ट पळयल्यार एक युद्ध पेटपाच्या हाचेर आसा. ऑलरेडी बॅलिस्टीक मिसायल ह्या सायडींतल्यान त्या सायडीन जाल्या. थंय नेटो रशियेच्या दारार वचून रावपाक इज हेलबेंट ऑन इट. आनी जाका वर्ल्ड वॉर 2 सारकी हिस्ट्री वाचल्यार एकदां रशिया तो रशियन बेर चालू जालें की कितें जाता तें सगळ्यांक खबर आसा. सो वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3. आनी अशा टायमार म्हाका दिसता एक स्ट्रॉंग लिडरशीप जी प्रायम मिनिस्टरान गेल्या 10 वर्सां दाखयल्या तेच सरकार परत येवंक जाय. आनी म्हणून बाकीचे जे लोकल ग्रिवेन्सीस म्हजेय आसा, लोकांचेय आसतले, पण ह्या हाच्या खातीर अशे अनेक मुद्दे आसा ताच्या खातीर हांव कमळाक मारा म्हणटा. म्हणून फिर एक बार मोदी सरकार हे हांवूय म्हणटा. तुम्ही लोकल इश्यूजाचो उल्लेख केलो. आता लोकल इश्यूज म्हणटा तेन्ना कांयदां लोकांची आपल्या आमदारां विशीं नाराजी आसता, कांयदां थळाव्या सरकारा विशीं आसता, कांय एंटी इनकम्बन्सी 10 वर्सां एक सरकार सत्तेर उरलें की ताजे विशीं आसता. हे वेगवेगळे तरेची नाराजी आसतात. तुम्ही आज लोकांक कितें सांगता ते सगळे विसरात म्हणून, बिकॉज देर इज समथींग बिगर देन दीस एट स्टेक. ना, हांव विसर म्हणना. ग्रिवेन्सीस आसताच, एंटी इनकम्बन्सी आसता. पण कशें आसा आमी फेडरल सिस्टम आसल्या खातीर जर आमी कावन्सिलर आमचो पळयलो तो आमकां लागता नळाक उदक येना तरी सुद्दां तो लागता. MLA ताचे मिक्स रोल आसता. असले इश्यूय ताचे कडेन पावतात आनी एक पॉलिसी राज्याची करपाक लागता. पण जशें आमी वयर वता आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें येता, द सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो इम्पॅक्ट आमचेर इज मच मोर दॅन लोकल MP कितें करता तो MP भशेन काम करता. प्रश्न रेज करूंकूच जाय. एक सॉर्ट ऑफ स्टेटी खातीर ताणें लॉबिंग करूंक जाय. पण सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें जाता पळय ताचो इम्पॅक्ट इज मच हायर ऑन अस दॅन आमचो लोकल MP आमकां कितलो लागता. आनी म्हणून आय एम व्हेरी क्लियर ह्या खेपे तरी
बिकॉज ऑफ द हे परफॉर्मन्स सुद्दां बेटे हे फुडें कितें फ्युचरान अशें कितें जाय ताच्या खातीरूच उलयना. लायक एक मेजर डिसिजन आज ते आमी कांय न्हय करून उडयता इज फायनान्शियल इन्क्लुजन. लायक आज तूं खंय बटाट वडो च्या घेवपाक सुद्दां UPI मेळटा, पण हाच्या खातीर सगळ्यां कडेन बँक अकावंट पावचे हे पयलीं कित्याक जावंक ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय, रोड डेवलपमेंट सगळी कडेन गोंयानूच न्हय, गोंयान जाल्यार सगळ्यांक दिसता. नवो जुवारी ब्रीज दिसता, अटल सेतू आनी हायवे जाल्यार ते दिसता, मोपा एअरपोर्ट दिसता, पण हे देशभर जाल्या. आनी म्हणून जर आमी हांव सदांच म्हणटा की गव्हर्मेंट जॉब्स क्रिएट करना, इकॉनॉमी जॉब्स क्रिएट करता. ती इकॉनॉमी जर आमकां वयर व्हरूंक जाय, आज 5 ट्रिलियनाक पावता, ती तशीच ग्रोथ रावल्यार रोखडीच ती 7-8 वर्सांनी 10 ट्रिलियना कडेन लागीं पावतली. सो ती गेली, इकॉनॉमी एक वयर लेवलार पावली जाल्यारूच मोस्ट ऑफ द इश्यूज सॉर्ट आवट जातले. हे इलेक्शन ताच्या खातीर आसा. बाकीचे विशय आमी विसरूं नये, ते काडत रावंक जाय. पण जे आय कॅनॉट थ्रो बेबी आवट विथ द बाथ वॉटर. जे गव्हर्मेंट परफॉर्म करता ते म्हज्या लोकल ग्रिवियन्सा खातीर हांव हें करूं शकना. त्या हाका हांव पॉझिटिव्ह इन्कम्बन्सी म्हणून परत हाडूंक कित्याक विचारला तुमकां? कारण लोकल इश्यूचेर तुमी झगडटा. स्मार्ट सिटीचो इश्यू दर खेपे फॉर एक्झाम्पल स्मार्ट सिटी तर दर खेपेक तुगेले स्मार्ट सिटीचेर करत असतात, झोड काढत असतात. ना पयर जेन्ना आज तुम्ही पणजेकाराक कितें सांगतात? सद्याक ह्या इलेक्शनाक स्मार्ट सिटी विसरात. ना, हांव पणजेकाराक सांगता, हे इलेक्शन जे सेंट्रल गव्हर्मेंट येतले पळय ताचो जो इम्पॅक्ट आमचेर पडटलो तो लक्षांत धरून वोटींग करा. स्मार्ट सिटीचो विशय हो व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय आसा, कळ्ळें. पण आय कॅनॉट थ्रो बेबी आवट विथ द बाथ वॉटर म्हटल्या भशेन, कळ्ळें. तो विशय घेवन आमी हांगा खड्ड्यान हें जाल्या म्हणून हांव देशाक खड्ड्यान उडोवंक शकना. त्या सायडीन कितें आसा, आजूच हांव एक रिपोर्ट वाचतालो की दर एका वर्साक खंय एक नवो प्रायम मिनिस्टर करतले ते. जर ती इंडी एलायन्स आयली, वेगळे वेगळे जे मेन लिडर्स आसा, आतां ते कोण लिडर भितर आसा भायर आसा, वेस्ट बँकालाक कितें चल्लां म्हाकाच कळना, पण दर वर्सा एक एकटो प्रायम मिनिस्टर जातलो. म्हणजे हाका कितें म्हणटलो तूं? सर्कस म्हणटलो. सो अशें जग जेन्ना ह्या लेवलीर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर आसा, फाल्यां ऑयल सप्लाय, प्रायम मिनिस्टरान अरब नेशन्सा कडेन सुद्दां आमचें रिलेशनशीप फर्स्ट टायम खूब बरें जालां आनी ते खूब कडेन रिफ्लेक्ट जाता, इवन ऑन देर स्टँड ऑन कश्मीर. सो ताच्या खातीर एक तशें सरकार हो सगळो विचार आमकां करचो पडटलो, बिकॉज आमकां हे विचार करून वी कॅन डिसायड. म्हाका दिसता हो म्हजो स्टँड आसा की म्हणून जे गव्हर्मेंट परफॉर्म केला ताका वी हॅव टू सपोर्ट. तुम्ही जर इतली उलयतात ना, म्हाका म्हणटा लोक उत्पल बाब इतलो बरो उलयता, सारकी पॉवरफुल एडवोकसी करता ह्या सरकाराची, तुम्ही BJP भितर कित्याक नात? ना, हो प्रश्न तुवें म्हाका न्हय, हो तांकां विचारचो पडटलो. ते म्हाका गुणायतात प्रश्न विचारल्यार. हांव तुका सांगता, हे इलेक्शन इज मच बिगर दॅन उत्पल पर्रीकार. ह्या इलेक्शनाक उत्पल पर्रीकार खंय आसा, BJPन आसा, भायर आसा, इज नॉट इम्पॉर्टंट. हांव हे म्हज्या फुडल्या पिळगे खातीर विचार करून करता. म्हाका जी ग्रोथ स्टोरी इंडियेची चालू जाल्या ती फुडें आनी 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां दवरली जाल्यार हांव 9 वर्सां डेवलप कंट्रीन रावून आयला. म्हाका दिसता की आमकां ल्हानपणांतल्यान मेळूंक ना तरी म्हज्या भुरग्यांक तरी तशें स्टँडर्ड ऑफ लिवींग इंडियेनूच मेळचें. आज तुवें पळयल्यार कॅथलीक कम्युनिटी आमी म्हटल्यार तांकां थ्रेट हिंदुवांचो ना, तांकां BJPचोय थ्रेट ना. BJPनूच कितले कॅथलीक वावुरतात सद्या. तांकां थ्रेट आसा एक्सोडस. कॅथलीक एस्पेशली सगळे गोंयकारूच भायर वता बिकॉज ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज, पण कॅथलीक कम्युनिटी सुद्दां बऱ्या मोठ्या संख्येन भायर वता. एकदां तूं थंय सेटल जालो, तुजी फुडली पिढी थंय जाली की मागीर ते परत येवपाक डिफिकल्ट जाता. आनी हे खंय तरी तांच्या कम्युनिटी लिडर्सांनी एड्रेस करूंक जाय. म्हाका दिसता की इकॉनॉमी जर अशी ग्रो जाली जाल्यार एक आमी लेवल क्रॉस केली 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन, जाल्यार ह्या सगळ्या भुरग्यांक गोंयांत परत येवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. ती तांणी येवची. हांवें पर्सनल लेवलार 1-2 जाणांक इवन फ्रॉम कॅथलीक कम्युनिटी हेल्प केला. हांव जेन्ना अमेरिकेंतल्यान परत आयलो म्हाका एक पेरंट्स आयले मेळपाक. आमचोय भुरगो थंय सॉफ्टवॅर इंजिनियरींग करता, ताका परत हाड. तो म्हाका मेळ्ळो. आय एम हॅपी टू से दॅट ही इज इन गोवा एंड डुईंग फायन. सो म्हणून ते परत येवंक जाय. म्हाका दिसता हे सरकाराची जी ग्रोथ ट्रॅजेक्टरी आसा. दुसऱ्या सायडीन तो राहुल गांधी आनी कोण सॅम पित्रोडा म्हणटा, अमेरिकेक सगळे पेरंट्स आपली भुरगीं केन्ना कॉलेजान वचपाक राविल्ली आसता, मागीर फॉल्गां मारपाक, कळ्ळें. इंडियन पेरंट्स आवय बापूय फूल आयुश्यभर कमयता आपल्या भुरग्यां खातीर. ते आपल्या खातीर काय एन्जॉय करपाक पावना. आनी मेजॉरिटी इवन मिडल क्लास आर लायक दॅट,
कळ्ळें न्ही, आयुश्यभर कमयता म्हणजे आपल्या भुरग्याक तरी ते कितें दिवपाक पावतले म्हणून, आनी ताचेर एक कास्ट आनी कितें सेन्सस सर्वे करून ते टॅक्स फारीक केल्ल्या हाचेर संपत्तीचेर, म्हणजे ते तुवें टॅक्स फारीक केला, करेक्ट. मेहनत करून जोडल्या, ते काडून घेवपाक सोदता आनी तुका कोण वोट मारतलो दिसतो ताका डिस्ट्रिब्यूट करपाक सोदता. ओके. अशी जर हे जालें न्हय, इंडियेची ग्रोथ स्टोरी विल बी ओवर. इंडिया परत ते नेहरूच्या हातून पावतली जेन्ना 3% ग्रोथ रेट आशिल्ली, त्या हातून म्हाका परत वचपाचें ना. सो उत्पल पर्रीकार खंय आसा डज नॉट मॅटर फॉर दीस इलेक्शन. म्हजो स्टँड इज व्हेरी ऑन अ क्लियर फॉर द लार्जर कंट्री. स्केल इट डज नॉट मॅटर, बट म्हाका दिसता की म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता की हो प्रश्न विचारचो. तुमकां आज बीजेपी जॉईन जावची ही दिसता? तो हांवें हांव विचारान खंय आसा ऑलरेडी सांगला. बीजेपी इज अ प्लॅटफॉर्म टू वर्क ऑन इट. पण जाका पॉलिटिक्स कळटा ताका कित्याक हांव भायर आसा हेंय कळटा. कळ्ळें न्ही, आनी जाका कळना ताका हांवें सांगलें म्हणून कळचें ना. आनी हे खंय तरी काही लोक पॉलिटिक्स खेळटा. हांव खंय गेलो, इवन हालींच हांव सावथ गोंया गेल्लो, मागीर फोन वचून ते कॅन्सल जाता म्हाका मेळप, अश्यो खूब गजाली जाता. आज नॉर्थ गोव्याचो कॅन्डिडेट म्हाका दिसना पणजेन म्हज्या बरोबर भोंवपाक रेडी आसतलो. ताका भंय आसतलो दुसरो जो इम्पोर्टेड आयला तो कितें करतलो. कळ्ळें न्ही, आज आमच्या बरोबर नॉर्थ गोव्याचो कॅन्डिडेट फोटो काडपाक म्हाका दिसना रेडी आसतलो. पण तरी सुद्दां म्हणजे हे मनान खंय तरी खटकतले. कळ्ळें न्ही, तो जाका घेवन भोंवता ताणें 2 म्हयन्या पयलीं मनोहर पर्रीकाराक कितें म्हटलां बीजेपीन रावन तें सगळ्यांक खबर आसा. म्हाका मनान खटकता. पण दीज आर स्मॉल इश्यूज वेन इट कम्स तुम्ही सांगतात की तरी हांव सांगता फॉर द कंट्रीज सेक, फॉर द नेशन सेक, जी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आमी अचीव केल्या, एक म्हाका दिसता तुम्ही म्हणटा दिस इज मोदीज इलेक्शन. मोदीज न्हय, दीस इज कंट्रीज इलेक्शन. आनी ताका सद्या मोदी एकूच चॉयस आसा. दुसऱ्या सायडीन सर्कस आसा. आनी वर्स्ट थिंग म्हणजे एक प्रायम मिनिस्टर एक वर्सा ताका सर्कसूच म्हणटाले. आनी वर्स्ट थिंग, सर्कस तरी बरी, ताका रिंग मास्टर आसता. ह्या सर्कसीक रिंग मास्टरूच ना. म्हणजे ते राहुल गांधी तांचो लिडर असो प्रोजेक्ट जायना. सो ही सर्कस म्हाका आयिल्ली नाका. देशा खातीर, म्हज्या भुरग्यां खातीर, गोंयकारांच्या भुरग्यां खातीर, देशाच्या भुरग्यां खातीर हांव म्हणटा सरकार परत हाडा. तुम्ही आता म्हाका सारके उत्तर गोंयच्या उमेदवाराचे व्हेलो, सो आमी उत्तर गोंया वयल्यान सुरू करुया आनी दक्षिण गोंयाचेर या. ज्या उमेदवाराक तुम्ही आज सांगतात लोकांक की मत मारा म्हणून. उत्तर गोंयाक सगळे जाण म्हणटात 5 टर्म जाले भाऊचे, खूप जाले. भाऊ म्हणटा की आपण 5 टर्म डिलिव्हर केला म्हणून हांगा आसा, आपल्याक डबल हॅट्रिक करपाक जाय. त्याच बरोबर जेन्ना भाऊ ग्राउंडार वता, खूपदा लोक आमकां तांकां प्रश्न विचारतना दिसतात, एक सर्टन लेवल ऑफ एंग्स्ट दिसता. हाऊ आर यू गोइंग टू कन्विन्स दोज पीपल की वोट फॉर भाऊ? ना, हांवें एक म्हटलें तशें भाऊन तशें काम कितें हें केलां अशें ना. इनफॅक्ट दक्षिण गोंयचो MP आसा, ताणें कितें केल्लें लास्ट 5 वर्सां तो आसा काय ना हेंच कळनाशिल्लें. भाऊन तरी आयुश मंत्रालयाचो हॉस्पिटल हाडला, ज्या प्रमाणे जॉब्स पयर रिलीज केल्या. हांवें व्हेरीफाय कोणाक करूंक जाय, पण आय एम नॉट डिस्प्युटींग दोज नंबर्स, जाल्यार ते बऱ्यापैकी आसा. सेंट्रल इन्स्टिट्यूट खंयचेय येयले की तातूंत कितें 100% गोंयकार पावतले अशें ना. आनी काम भाऊन MP म्हणून केला, बाकीचे मिनिस्टर म्हणून केला आसतले. पण बेसिकली हांव लोकांक सांगता की हे ताचो इम्पॅक्ट आमचेर चड जातलो इज सेंट्रल गव्हर्मेंट कोणाचे येतले ते. तो एक विचार करून तांणी मत मारचें. भाऊचो 6वो टर्म, ताच्या फुडें ही इज नॉट कंटेस्टिंग. भाऊक टिकेट पार्टीन दिल्या. सो म्हाका दिसता मोदी सरकार येवपाक, भाऊ येवप हे बरें कॉन्ट्रिब्युशन जातलें. दक्षिणेचेर या, आनी दक्षिणेचेर इतल्याच खातीर या कारण दक्षिणे भितर ही सारकी हाय प्रोफायल इलेक्शन जालां. आतां उत्तरे भितर तुगेले रमाकांत खलप आनी मनोज परब सारके कॅन्डिडेट आसात. दक्षिणेचे वच्चे पयलीं तो एक प्रश्न विचारता तुमकां. खलप म्हणटा की आपल्याल्या 18 म्हयन्याची कारकीर्द पळयात आनी तुमी सांगात आपल्याक आपूण कित्याक दिल्ली वचचो न्ही. मनोज परब म्हणटा की आपल्यालो सेंटिमेंट वा रिजनल सेंटिमेंट, हो रिजनल सेंटिमेंट तुमी संसदेत कित्याक पावोवचो न्ही. हे व्हॅलीड पॉयंट अशें दिसना तुमकां? पॉयंट व्हॅलीड आसूं न्ही, पण हांव म्हणटा जो इम्पॅक्ट आमचेर, हे आमी शेवटी देशाचे आनी थंय कांयच ऑल्टरनेटीव ना. खलप वचून थंय सर्कस आयली परत एक प्रायम मिनिस्टराचे फॉर अ इयर. वी वील अवर ग्रोथ स्टोरी वील एंड. परत म्हणटा ऑल इश्यूज आर इम्पॉर्टंट. लोकशायेन सगळ्यांनी इश्यू लोकां फुडें हाडूंकूच जाय आनी ते सगळ्या पार्टीचे आनी करूंक जाय. पण
म्हाका दिसता जेन्ना सेंट्रल इलेक्शन जाता तेन्ना MP पेक्षा जे सरकार थंय जातले हाचे आमच्या मनोज लायफाचेर परबाच्या बाबतीत इम्पॅक्ट कित्याच म्हणटा तुमी मनोज परबान ताचो स्टँड एसेंब्लीन केल्लो. ताणें डेमोक्रेसीन प्रत्येकाक लडपाचो अधिकार आसा. ताणें हातूनय लढला ते लढचे कळ्ळें न्ही. पण म्हजें फिलींग म्हजो स्टँड असो आसा की एक बरें सरकार जे परफॉर्म करता ताका परत हाडप हॅज मोर इम्पॅक्ट अँड ते मोर इम्पॉर्टंट मच बिगर दॅन ऑल ऑफ दीस इश्यूज. दक्षिणे कडेन या दक्षिणे कडेन तर असं जाला की हाय प्रोफायल इलेक्शन जाला. एक वटेच्यान काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट आरजीचे कॅन्डिडेट आसा थंय बट नॉर्थाक जशी सारकी ट्रायंगुलर सारकी अशी सिच्युएशन दिसता तशी काय सावथाक ना. आनीक पल्लवी धेंपे तुमी आज सांगतात कमळा मुखार बटन दामात. थंय काँग्रेसीचे कांय जाण टॉन्ट मारतात की लॉयल्टी वर्सीस रॉयल्टी म्हणून. तुम्ही हो लॉयल्टी वर्सीस रॉयल्टीचो हे हांगा पणजे भोगला. आज तुम्ही तांकां कशें सांगतात की हे लॉयल्टी वर्सीस रॉयल्टीज जे आर्ग्युमेंट काडटा ते तो कुशीक दवरा म्हणून. ना तुवें हांव ते फक्त ताचेर करूंक ना. हांवें पयलें म्हाका फर्स्ट टायम सुद्दां टिकेट डिनाय जाल्ली आनी हांवें पार्टीन कितें सांगलें तेंच एग्री केल्लें. हांवें कांय इशू करूंक ना. हांवें म्हटलां द रेकॉर्ड पळोवंक जाय म्हणून कॅन्डिडेटाचो कळ्ळें. एस्पेशली कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंटेड बाय मनोहर पर्रीकार थंय कसले कॅन्डिडेट येता. आज आमी सगळे कडेन चिंत्ता की आमकां सगळे पॉलिटिशियन हे सगळे पॉलिटिशियन ते अशें सगळे जाण म्हणटात. कोण तरी बरो मनीस येवंक जाय, शिकिल्लो मनीस येवंक जाय. आनी शिकिल्लो मनीस आयल्या बरोबर तूं कित्याक आयला काय पयली प्रश्न विचारता. हेच प्रश्न केन्नाच कोणें खंयच्या क्रिमिनल किंवा गुंड येता ताका विचारूंक ना. तूं पयलीं खंय आशिल्लो, तुवें कितें हें केलां. तो आयलो इलेक्शन थंयच्यान चालू जालें. सो हांव इतलेंच म्हणटा की पल्लवी धेंपो हातून ती आतां पार्टीन सिलेक्ट केल्या. तांणी कितें तरी एनालिसीस केलें आसतली. आय एम नॉट परव्यू टू इट. पण हांव म्हणटा आय डोंट हॅव टू बी प्रेजुडिशियल. वाय शूड आय बी प्रेजुडिशियल. इफ समवन आमी शिकिल्ली मनीस जाय म्हणटा, कोणें तरी एंटरप्रिन्युअरशीप केल्या बायल मनीस जाय म्हणटात, 1/3 रिजर्वेशन जातलें. सगळेच जाण कितें सकयल्यान कशें येतलें एकदम 1/3 जालें बिकॉज MP लेवलार खंयच्यान तरी लॅटरल एंट्री जातली. मे बी प्रायम मिनिस्टर हॅज थॉट की फुडल्या खेपे 1/3 येतले रिजर्वेशन आतांच्यानूच थोड्यांक तयार करचें म्हणून. आनी अशा सिच्युएशन लॅटरल एंट्री कितल्यो जावं शकता. आनी म्हणून जेन्ना मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून गेलो तेन्ना डिफेन्साचे बाबाक कांय खबरूच नाशिल्लें. म्हाका ताणें स्वता सांगलां ज्या दीस ओथ घेतल्या तेन्ना आपल्याक रेजिमेंट आनी डिविजन आनी कोर आनी ब्रिगेड हातून कांय फरक खबर ना. पण देन ही परफॉर्म न्ही 10 दिसां भितर. सो वॉट आय एम सेईंग इज लूक एट द पोटेन्शियल. आज ओपोजिशनाचो लिडर म्हणटा की धेंपो ब्रँड इज बिगर म्हणून. धेंपो ब्रँड इज पॉझिटिव्ह फॉर गोवा तूं मान्य करता. तांणी फुटबॉलान खूब काम, स्पोर्ट्सान खूब काम केलां, फिलॅन्थ्रॉपीन सोशल सर्विसीन काम केलां, मातृछाया आसा, अनेक एज्युकेशन इन्स्टिट्युशनान काम केलां. हांव पयर एका लग्नाक गेल्लो आमच्याच कार्यकर्त्याच्या कुंकळे गणपती बालाजी देवस्थान. लायनीक रावल्यार अशें वयर पळयलें जाल्यार हॉल आशिल्लो देंप्याच्या नांवाचो. सगळेच बिझनेसमॅन हें करना. खुबशे बिझनेसीन म्हणटात की आपणें टॅक्स फारीक केलो आनी जालो आपलें माय डील इज डन. आपणें टॅक्स फारीक केला. पण हांगा जाणें सोशल हातून जर काम केलां जाल्यार आय डोंट हॅव टू बी प्रेजुडिशियल. एक आरोप म्हणटा की इतले सारके श्रीमंताक तुगेल्या गरिबांचे प्रश्न कशे कळटले. ना ते हाचेर ग्रावंडार वचून ते प्रूव करचेच पडटलें. पण वॉट आय एम सेईंग इज कोणें जर गोंया खातीर इतलें हें केलां आनी ताका दिसता प्रत्येक मनीस म्हज्या प्रमाणें पल्लवी धेंपो आनी श्रीनिवास धेंपो त्या लेवलीर पावलेकूच एवरीथींग इज नॉट जस्ट बिझनेस. तूं म्हणटा ताणें MP लाडांतल्यान केलें ना म्हणून. ताणें स्वताच्या पयशांनी केल्या. सो इट्स नॉट जस्ट बिझनेस. कळ्ळें न्ही. खंय तरी प्रत्येकाक दिसता की गोंयचें रीण आसा आपल्याचेर आनी ते वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यान फारीक करता. आज हांव म्हणटा गोंया सारक्या राज्याक थंय वेट पॉलिटिकल वेट ना. मनोहर पर्रीकर थंय गेलो डिफेन्स मिनिस्टर, ताका वेट आयले कित्याक ही हॅज वर्कड इन द पार्टी फॉर लाँग टायम आनी म्हणून ताची ओळख आशिल्ली सगळ्यां कडेन आनी म्हणून इतले फंड्स येवपाक शकले. सो ते वेट आशिल्ले. आज ब्रँड धेंपो जर गोंयाक रिप्रेझेंट करता वुडंट बी इट पॉझिटिव्ह. सो हांव म्हणटा इट्स अ पॉझिटिव्ह. नॅक्स्ट खेपे जेन्ना ती परत वतली लोकां फुडें तेन्ना परफॉर्मन्स दाखोवचीच पडटली. दॅट इज अंडरस्टूड. सो म्हणून हांव सांगता इट्स अ पॉझिटिव्ह थिंग. प्रायम मिनिस्टरान स्वता बायलांक फुडें हाडपा खातीर केलां आनी म्हणून
त्या पॉझिटिव्ह हातून हांव म्हजो स्टेटेड गोल सांगताच की मोदी सरकार परत येवंक जाय फॉर द सेक ऑफ द नेशन. सो दॅट्स वाय इट मॅचीस. तुम्ही प्रचार करतले पल्लवी देंपो खातीर? हांवें चालू केला. तुम्ही ऑलरेडी चालू केला? चालू केला ऑन पर्सनल लेवल केला. पब्लिकली मे बी कशें जमता तशें करत, पण हांव ही लोकांक डायरेक्ट अपील करता फॉर द सेक ऑफ द नेशन, कंट्री, जे हांवें इश्यूज म्हणले आनी अनेक इश्यूज आसा ताच्या खातीर गोंयकारांनी, पणजेकारांनी परत सेंटराक तरी हे सरकार परत येवपा खातीर काम करचें. दुसरी वटच्यान काँग्रेस म्हणटा की आमी कॅप्टन विर्यातो सारको कॅन्डिडेट दिला, जो इज अ कारगिल वॉर वेटरन, इंडियन नेव्ही भितर कॅप्टन म्हणून काम केला. सो आणि एनजीओचो बॅकग्राऊंड आसा, एक्टिविस्ट बॅकग्राऊंड आसा. तांचो आर्ग्युमेंट ही वील अंडरस्टँड इश्यूज बेटर. तशें हांव कितें प्रत्येक जाण कोण येता पॉलिटिक्सान हें आसा, हांवें क्लियर केला म्हजो स्टँड कितें आसा तो. पॉलिटिक्सान कोणेंय येवचें. हांव इनफॅक्ट ऑब्जेक्शन हाडटा की पयलींच प्रेजुडीस जावन आमी हे करतात तशें की वाय शूड वी बी प्रेजुडीस. वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांतल्यान एक्टिविस्टांनीच येवचें अशें ना, दोतोरांनी येवचें, इंजिनियरांनी येवचें. प्रत्येकाक एक लायफ एक्सपिरियन्स आसता, तो खंय तरी देशा खातीर, राज्या खातीर वापरपाक येता जाल्यार तो तांणी प्रत्येकान लोकां फुडें येवचें. एक एक्टिविजमूच केलें. सगळे पॉलिटिशियन 90% एक्टिविस्ट म्हणून येता आनी ते सगळे नाका ते करतात. सो म्हणजे एक्टिविजमांतूच अशें कांय ना. दोतोरांनी येवचें म्हणटा हांव, इंजिनियरांनी येवचें, वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांतल्यान. आज आमचो एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर पळयलो, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग, ताणें लॅटरल एंट्री मारल्या फ्रॉम द गव्हर्मेंट टू पब्लीक लायफ. म्हणजे ही वॉज अ फॉरेन सेक्रेटरी. ताका थंय लॅटरल एंट्री मोदीन दिली. तेन्ना आमी विचारलें ताणें लोकां मदीं कितलो भोंविल्लो ना. पण एकदां निवडून आयलो की इट इज अपेक्षीत आसा. म्हाका दिसता की डेम्पो फॅमिली, नोईंग दॅम, ते एक गोंयचें रीण आसा हें फारीक करपाक एक पब्लीक लायफान येवन पॉझिटीव कॉन्ट्रिब्युशन करतले, म्हजी तरी तशी अपेक्षा आसा. आनी म्हणून हांव अँड दॅट मॅचीस वीथ माय गोल, स्टेटेड गोल ऑफ गेटींग द गव्हर्मेंट एट द सेंटर. म्हणून हांव तिका सपोर्ट कर म्हणटा. बाकीचे कोण आसा ताणें आतां खूब जाण गोंयान समटायम्स दे सीम फॉर द फॉर्मर पोर्तुगीज रेजीम आनी तातूंतल्यान केन्ना केन्ना चुकीचे शब्द कॉन्स्टिट्युशनाक बी भायर सरतात. म्हज्या मावड्या गेल्यार थंय एक 90 वर्सां वयर एक बायल आसा, म्हज्या मावाची ती एल्डर कजन. ती जेन्ना 19-18 वर्साचेर केन्ना लग्न जाली, विदीन फ्यू मंथ्स तिचो घोव बेटो घरा येतालो कामा वयल्यान, पोर्तुगीजान ताका डायरेक्ट फार मारून ही वॉज शॉट डॅड. अशे लोक अजून गोंयान आसा. सो डोंट सीम फॉर फॉर्मर मर्डरस पोर्तुगीज रेजीम. देर मायट बी इश्यूज बिकॉज ऑफ लिबरेशन आनी ते जाला तातूंत. केन्ना केन्ना कितें जाता, धाकटो भुरगो जाला ताच्या आवय बापायन रेजिस्टर करूं शकता कळ्ळें तांचे बर्थ, सिटीजनशीप. आनी तेन्ना पुंडीचेरी भशेन तांकां जर 18 वर्साचेर अधिकार अशे अनेक आसा आनी ताका विदीन द कॉन्स्टिट्युशन एक्ट मॉडिफाय करून उपाय आसा. पण हे अशे स्टेटमेंट येता दॅट आय फील इज सिंपींग फॉर दॅट पोर्तुगीज रेजीम. ते अशे थोडे लोक आसा. दॅट इज अनफॉर्च्युनेट. लास्ट मुगे विचारपाक, प्रधानमंत्र्यांची परां सभा आसा, जाहीर सभा. ताजे उपरांत मेच्या पयल्या सप्तका भितर अमित शहाची सभा आसा. वतले सभांनी? ना, म्हणजे हांवें म्हजो क्लियर स्टँड केला आनी म्हाका पणजेय काम आसा. म्हणजे पॉलिटिकलूच काम. आमची फाल्यां कार्यकर्त्यांची हे आसा. सो म्हणून ते तातूंत हांव वतलो वचचो ना तातूंत वचना. म्हजो स्टँड इज व्हेरी क्लियर. आनी ते लॉजिस्टीक कशें जातले किंवा थंय वचून म्हाका बेटे हांव थंय पावला म्हणून हे तशें करपाचें हें ना. आय हॅव मेड माय स्टँड क्लियर. सगळेच जाण जाणी म्हाका पणजे खातीर सपोर्ट केला, मे नॉट अग्री टू माय स्टँड, पण हांव बेटे बाकीचे पॉलिटिशियन सांगता म्हणून एक आतां सांगप दुसरें मागीर करप अशें दवरना. हांव म्हजो क्लियर फिलींग आसा. जितले लोक अग्री जाता आनी मनोहर पर्रीकराचे जे चाहते आसा गोंयभर तांकां हांव अपील करता की तांणी सेंटराक फिर एक बार मोदी सरकार करपाक हेल्प करपाची. लास्ट प्रश्न म्हजो, पयलो पावस पडलो, त्या पावसाक स्मार्ट सिटीची परिस्थिती आमी पळयली. तुमी ह्या विशयाचेर परत परत उलयतात. प्रश्न काय सुटना. परचो पयलो पावस पळोवन कितें दिसलें? पयलो पावस पडलो आनी पणजे खुबदां पावस नेटान पडलो. भरती आसल्यार उदक मातशें उरता, पण उदक गेलोकूच
इन्फ्रास्ट्रक्चर हाच्या पयलीं अशें कॉलॅप्स जालां अशें दिसूंक ना. पयलीं खंय तरी फुटपाथ नाच जाली, खंय तरी जे 50 वर्सां कोणाच्या शॉपान उदक येवंक ना, थंय उदक साठून घरां शॉपान उदक येयलें. सो खंय तरी दीस इज अ टोटल फेलियर इन एग्जिक्युशन. आनी शेवटी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान हाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन बेगींतल्या बेगीन हें सॉल्व करूंक जाय. थंयच्यानूच बक स्टॉप्स देर एंड थंयच्यानूच क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आनी स्ट्रिक्चर्स हांचेर पडले ऑफिसर्सांचेर, जाल्यारूच तें काम सारकें जातलें. ना जाल्यार ते सद्याच्या हातून जें चल्लां पळय ये रे म्हज्या मागल्या. आनी एक बेटी डेडलायन दिवन जावचें ना, तें सारकें सोंपूंक जाय. हाच्या खातीर एक सस्टेन्ड एफर्ट घालचे पडटले एंड म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर शूड ड्रायव्ह इट. हांव इतल्याचेच अंता उत्तलो. इलेक्शन येता तशें आनीकूय उलोवया. तुमची कार्यकर्त्यांची मिटींगूय जातली. आय थिंक म्हाका दिसता सगळ्यांची नजर आसतली की थंय कार्यकर्ते तुमी जशें म्हळें की केस तुमी एक आव्हान करतात, कांय जाण म्हणटले आमी मानतात, कांय जाण तातूंतल्यान प्रश्नूय उपस्थित करतले. बट इट्स अ व्हेरी इंट्रस्टींग जर्नी. खंय पावता तें पळोवया. पूण आयले इतले मनमेकळेपणान उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू सो मच. नमस्कार.